गवे रेडे आनी हेर रानटी जनावरांनी केल्ल्या शेताच्या लुकसाणीचो प्रस्न सुटावो केलो ना जाल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी केरी 70 वाठारांतल्या शेतकारांनी दिल्या। लुकसाण जाल्ल्या शेताची पळोवणी करपाक आयिल्ल्या सरकारी अधिकाऱ्याक रास्ता रोको करून शेतकारांनी आडावन धरले। बिरेस्तारा जावपी बसकेंत हो प्रस्न सुटावो करतले अशें उतर थळाव्या मामलेदारान दिलां। 70 तालुक्यांतल्या केरी गांवांत गवे रेडे आनी हेर रानटी जनावरांनी शेतांची व्हडा प्रमाणांत लुकसाणी केल्ल्यान सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी थळाव्या शेतकारांची मागणी आसा। ह्या लुकसाणीची पळोवणी करपाक गेल्ल्या अधिकाऱ्यांक लोकांनी आडावन धरले। डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार आनी RFO हे चारूय जाण मेळ्ळे आणि 4 जाणांक घेतले आणि आपले सायड जी पळोवपाक जाय शेतकऱ्यांची खरी लुकसाण जाल्या ती न पळयता फक्त गवे रेडे खंय रावता ते रान पळोवपाक अळम्या दोंगराचेर गेले आणि अशें येयले रिटर्न येयले। देवळा कडेन जे शेतकरी असले तांकां न मेळटा आपूण भायल्या भायर गेले। काही शेतकऱ्यांनी मामलेदारा कडेन पर्सनल कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना मामलेदारान सरळ भाशा वापरली की हांगासर तुमकां जाय ते करा, पण आपूण परत येयना। सोल्युशन दिला। फाल्यांची मिटींग आसा ते मिटींगेक अटेंड डेप्युटी कलेक्टरा कडेन सायड इन्स्पेक्शन करिनासतना आपूण करता म्हणून, पण आमी हेज्या खातीर मान्य केला कित्याक फाल्यांचें कितें जाता ते पळयतले आणि तेज्या उपरांत ना जाल्यार उग्र आंदोलन करतले। लोकांनी रास्ता रोको केल्ल्यान 70ची मामलेदार क्षमा आरोंदेकार केरी गांवांत पावली। बिरेस्तारा उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत जावपी बसकेंत ह्या प्रस्नाचेर निर्णय घेतले अशें उतर मामलेदारान दिलें। सोल्युशन फाल्यां या मीटिंग दवरला तुम्ही आता नाही आता तुम्ही एक मिनिट इन्स्पेक्शन आम्ही केला फाल्यां कितें ते तुमकां सांगतले न्ही डायरेक्ट सोल्युशन कशें ते 4 जाणांक ना घेता तुम्ही सोल्युशन करपाचें काम तुमचें लॉस जाला नुकसान जाला मान्य ते काम कोणाचे झेडीवचें कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें काम झेडीव तो येवन इन्स्पेक्ट करून तुमकां दितलो कितें आसा ते। केरीच्यान उदय परब। गोंयच्या बेलिंडा म्युलरान सायकलिंग खेळांत मोठें आव्हान बऱ्यापैकी पुराय केलां। 53 वर्साच्या बेलिंडान जयपूरच्यान उदयपूर, माउंट आबू, अजमेर आनी परत जयपूर असो 1200 किलोमिटराचो प्रवास 90 वरांनी पुराय करून गोंयचें नांव वयर काडलां। सायकलिंग मळार अशें करतब करपी बेलिंडा पयलीच भारतीय बायल थारल्या। सायकलिंग गोवाच्या पावट्याखाला नेमान सायकलिंग करपी बेलिंडाक तिच्या वांगड्यांनी मंगळारा सांजे उर्बे भरीत येवकार दिलो। ह्या वेळार बेलिंडाचो घोव रिचर्ड म्युलरूय आशिल्लो। 1200 किलोमिटराचे हे विक्रमी प्रवासान कांय कठीण प्रसंग आयिल्ले, पूण ताचेर खंबीरपणान मात केली अशें व्यवसायान मानसशास्त्रज्ञ आशिल्ली बेलिंडा म्हणटा। There were just 3 stretches which were very difficult. So there was one part where the wind was very strong and I couldn't get enough what I wanted to eat. So I went a little bit hypoglycemic. But I think the lowest psychological point was when my husband's bike broke down and I knew I had to cycle on alone. So that was for me the lowest, psychologically the lowest point. And then towards the end it was sleep, because I was cycling on the highway and I was afraid that I would fall asleep and there was heavy traffic going by and that was a little dangerous because finally I reached at about 11:30. So with very little sleep that was very difficult. The very difficult point came that was just before the 1100 mark. We had a control point and the wind was very strong. So even on the downhill I was pushing and I was going only 17 kilometers, which was very frustrating. The sun was beating down and that was really difficult and I couldn't get what I wanted to eat. So the sugar levels went down and that again was very difficult. But again it was, there are so many people behind me, I cannot let them down and I think that is what pushed me. वास्कोच्यान रिपोर्टर दिशांत परब। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।